बेकायदेशीरपणान रिव्हॉल्वर आणि देशी पिस्तूल घेऊन भोंवतल्या एकल्याक कळंगुटेच्या पोलिसांनी भितर उडयला। मूळ उत्तर प्रदेशचो कुलदीप अजब सिंग पिस्तूल घेऊन कळंगुटे वाठारांत भोंवता म्हूण पुलिसांक खबर मेळिल्ली। ताचे वेल्यान पुलिसांनी ताका धरलो। ताचे कडल्यान कारतूसूय जप्त केल्या। पर्यटकांक तोपी घालपी साहिल भगत आणि सुनील गिरी म्हूण दोगांक पुलिसांनी धरल्यात। हे तिगूय साथीदार। पुलिसांनी तांची 6 दिसांची कस्टडी घेतल्या। On his search, one country-made weapon along with 2 rounds, that is 2 cartridges, was recovered. During interrogation, he stated that his name is Kuldeep Singh. When his house was searched, that is the room was searched, one more country-made pistol and one illicit weapon was also recovered. 2 more rounds were also recovered. During interrogation, he further told that he brought these weapons from UP Bihar border and he wanted to sell the same in Goa, but he could not get the purchasers. So that's why he was not able to sell the weapons. And he was working as a temporary guide also in Kalangut beach area along with 2 other persons. In the night, we received one more complaint from a tourist who has come from Delhi that he was cheated of some 15,000 rupees by 3 people, Kuldeep Singh and his associates Sahil Bhagat and Sunil Giri. So all the 3 were arrested under the cheating case. तेरेखोल न्हंयतल्यान आरोंदा जेटी मेरेन जावपी कोळशाचे बेकायदा बार्ज येरादारीची चवकशी करपाचो आदेश गोंयची पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढानान खंय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी नुस्तेमारी खात्याक दिला। केरी तेरेखोल पालये ग्राम बचाव समितीन पर्यावरण मंत्र्याकडेन ह्या बेकायदा येरादारीची कागाळ पावयल्या उपरांत मंत्र्यान हो आदेश दिला म्हूण समितीन मिडियाक सांगलें। तेरेखोल न्हंयतल्यान जावपी बेकायदा बार्ज येरादारीची चवकशी करपाचो आदेश पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढानान दिला। पर्यावरण मंत्र्यान 4 दिसां भितर अहवाल दिवपाक सांगला। I want a report. In how many days time can you give the report? 4-5 दीस दिल्यात तांकां. And I asked them and so many of them to do a site inspection. तेरेखोल न्हंयतल्यान मिनाची येरादारी करपाक केंद्र सरकाराची मान्यताय घेवंक जाय आशिल्ली अशें मत आदवोगाद प्रसाद शहापूरकारान उक्तायलें। आमचे म्हणणे आसा की गोवा आणि महाराष्ट्राच्या भितर एखादो प्रकल्प येता तर त्या प्रकल्पाक सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची कन्सेंट घेवची पडटा। इवन हो प्रश्न सुद्धा तांचेनी जे आरोंदा बचाव समितीन ऑनरेबल हायकोर्टाचे होच क्वेरी रेज केल्लो आसा। तेरेखोल न्हंयतल्यान बार्जीची येरादारी करपाक गोंय सरकारान कसलीच परवानगी दिवंक ना अशें समितीचो निमंत्रक सचिन परबाचें म्हणणें आशिल्लें। काल कन्सर्न डिपार्टमेंटचे ऑथॉरिटीज आसात तेंच्यांनी क्लियर कट सांगलें की गोवा गव्हर्नमेंटान तांकां कसलीच परमिशन वर्बली सांगलें तेंच्यांनी। when Mr. Father was present as well as Honorable Minister of Environment Alina Saldana was there. So verbally तेंच्यांनी मान्य केलें की गोवा गव्हर्नमेंटान तांकां कसलीच परमिशन दिवंक ना। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी चेतन गांवस। दाबोळे रेल्वे स्टेशना लागसार खोपी बांदून रावपी लोकांचेर पुलिसांनी कारवाय करून तांकां धांवडावन घालचें म्हूण थळावे लोक मागतात। दाबोळे रेल्वे स्टेशना भायर खोपींनी रावपी हे लोक शारांत भीक मागतात आनी रेल्वे स्टेशनाचेर घाण करतात म्हूण लोकांची कागाळ। वास्को शारांत जावपी चोरयांनी ह्या लोकांचो हात आसूये म्हूण लोकांक दुबाव। दाबोळे रेल्वे स्टेशना लागसार बेकायदेशीर खोपी बांदल्यात। ह्या खोपींनी रावपी लोक रेल्वे स्टेशन आनी हेर सुवातींनी भीक मागतात। रेल्वे स्टेशनाचेर हे लोक घाण करतात अशें लोकांचें म्हणणें आसा। ह्या लोकांचेर कोणूच कारवाय करिना अशी लोकांची कागाळ। जे म्हणणा कितें ते हांगा सगळे घाण करता आनी सगळे झगडटा दारू पिवन रातचे बी आनी लोकांक त्रास। हांगा रावपाक कोण परमिशन दिला ते आमकां खबर ना। ते खंयसून येता ते आमी खबर ना। ते भुरगे हाडटा कोणाचे कितें कितें हांगा सगळे आवाज रातभर आवाज करता। आमी हिंगा रावता आनी आमकां हांगा प्रॉब्लेम जाता रावपाक। दाबोळे रेल्वे स्टेशना लागसार बेकायदेशीर रितीन रावपी लोकांक पुलिसांनी धांवडावन घालचे अशी मागणी लोकांनी केल्या। भीक मागतात चडशे ते धाकले भुरगे आहा आनी हेंचे आसा मेन आमचे पंचायती ते लक्ष घालना कित्याक ते व्हेरिफिकेशन करून रावपाक जाय न्ही। ते व्हेरिफिकेशन ना तेंचे कांय ना पुलीस व्हेरिफिकेशन जायना पुलिसान लक्ष घालना तांकां आनी हेतून कितें आहा ही चोरी बी करूं शकता डाउटफूल 100% आसा की ती चोरी करूं शकता म्हणून आनी तांकां एक्शन घेवपा जाय। आमचे आसा पंचायती लागता चडशे पंचायती तेणी लक्ष घालून तांकां धाडोवपाक जाय हांगासून।
प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. घेऊया एक विराम.